साखळे नगरपालिकेवतीन स्वातंत्र्य दिसाच्या शुभ मुहूर्तार नितळ साखळे आणि सुंदर साखळे या मोहिमेअंतर्गत MSW 2026 कायद्याप्रमाण 4 वे सेग्रिगेशन या मोहिमेक सुरुवात केली। पालिका वाठारात या मोहिमेविषयी जागृताय करतले। या प्रक्रियेत 4 कोयराची डस्टबिनां दितले। निळ्या डस्टबिनात सुको कोयर, 5व्या डस्टबिनात ओलो कोयर, काळ्या डस्टबिनात इलेक्ट्रिक कोयर, जाल्यार तांबड्या डस्टबिनात सॅनिटरी पॅड ह्या सारकिल्लो कोयर उडोवचो, जेणे करून लोकांनी स्वता वर्गीकरण करून दिल्ल्या हो कोयर व्हरपाक पालिकेच्या कामगारूय सोयीस्कर जातले। सगळ्यांनी हाका सहकार्य करचे अशें आवाहन नगरसेविका सिद्धी प्रभू हांणी केलां। काही गजांनी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर म्हणून आमच्या चेअरपर्सनान म्हाका जी जबाबदारी दिला त्या प्रमाणे अंडर MSW 2026 रूल आसा 4 वे सेग्रिगेशन हॅज बिकम अ मॅन्डेटरी फॉर सांखळी म्युनिसिपालिटी। आमी आयज ताची सुरवात करता आयच्यान। त्याच्या तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार 4 वे सेग्रिगेशन म्हटल्यार 4 तरेची बिनां वेरीन इन ब्लू हेतून आमी रिसायकलेबल जे आसा म्हणजे पेपर, प्लास्टीक, वॉट एवर कुड बी रिसायकल इन टेक्सटायल ऑल्सो हे ब्लू डस्टबिनान वतले। ताजे फुडें वतना ग्रीन वेस्ट सगळे भाजीपालो सगळे आनी ताजे फुडें ब्लॅक स्पेशल केअर वेस्ट म्हणून आसा। ताच्या अंतर्गत ज्यो इलेक्ट्रीक करंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्यो किंवा कसले बल्ब कितें जे आसा जे अंडर इलेक्ट्रिसिटी येता ताजें सेग्रिगेशन त्या ब्लॅक डस्टबिनान घालपाचें। आनी फुडें आसा तो रेड कलर, रेड इज एब्सोल्युटली सॅनिटरी वेस्ट। हांव सगळ्या लागीं ह्या स्वातंत्र्य दिना निमतान सगळ्या लागीं आमच्या चेअरपर्सनाच्या वतीन मागणी करता की सगळ्यांनी सॅनिटरी वेस्ट आसा स्पेशली डायपर, सॅनिटरी नॅपकिन्स हाचे कृपा करून सेग्रिगेशन सेपरेट करचें, कारण ताचो इल इफेक्ट जो आमचे जे डेली वेस्ट कलेक्शन जाता तांचे इतलो सिवियर जाता की तांचे हेल्थ सुद्दां बिबाड जाता आनी ते हांगा थंय पडले की आमचे सुद्दां हेल्थ बिबाड जाता आनी हे सॅनिटरी वेस्ट आमकांच हात धरपाक बुरशें दिसता तर तांची परिस्थिती कितें आसतली। सो आयच्यान सगळ्यांनी संकल्प करूया की 4 वे सेग्रिगेशन हाचे अवेरनेस आसा ते आमचे हॉनरेबल CM सरान केला, तशेंच आमचे चेअरपर्सन करतलो आनी सगळ्या घरांनी हो पॅम्पलेट्स पावतले त्याच्या प्रमाणे सगळ्यांनी 4 वे सेग्रिगेशन करचें।